प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 10वो विस्वोर, वोड 17 ते 27 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 10 वर्सेस 17 to 27. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तो वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवन आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें जेजू कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिवीत म्हजें दायज करून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा जाणय, जिवेशी मारूं नये, पोरदुवार करूं नये, चोरूं नये, लोटीक गवाय दिवं नये, पेल्याक फसोवं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणांतल्यान हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना ताचेर नदर मारतना जेजूक ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें, एक उणें तुका, वच, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी गरिबांक दी, आनी तुका स्वर्गांत थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण ही उतरां आयकून ताच्या तोंडार काळोख पडलो आनी ताच्या लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली देखून खोंती भरीत जावन तो कोडसरलो. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें, गिरेस्तकाय आसलेल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरून कितलें कोटी. ही उतरां आयकून शीस तोटाकले, पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कोटीन. एका ग्रेस मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरच्या परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. ते ओदीक थोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक म्हूण थारोन मेळोंक जाता? जेजून तांचेर दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय. कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां, तातूंत आमी पळयता एक गिरेस्त मनीस जेजू कडेन येता. आनी वो गिरेस्त मनीस, आमी ताचें नांव म्हणटात गिरेस्त मनीस. ताचे कडेन खूब दुडू आसले, ताचे कडेन खूब भांगर आसलें, खूब ह्या संवसाराच्यो वस्तू आसल्यो. पूण तरी तो जेजू कडेन येता आनी जेजूक म्हणटा, बरे गुरुजी, सासणीक जिवीत म्हजें दायज करून घेवचें खातीर हांवें कितें करूंक जाय? बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिवीत म्हजें दायज करून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? भाव भयणीनो, हो गिरेस्त मनीस नोको आसलो की जेजू ह्या संवसारान कित्याक आयिल्लो तो येता जेजूक. तो पोन्न्या कोराराचो मनीस, कित्याक पोन्न्या कोरारान खूब वस्तू करच्यो पडटाल्यो, मोइजाचो कायदो पाळचो पडटालो. आनी तो येता जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, म्हाका सासणीक जिवीत मेळोंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की आमच्यान आतां कांय करूंक जायना. आमकां जाय फकत बाबा जेजूचेर ताणें कितें केलां तें. आमी पोन्न्या कोराराची मनशां न्हय. कित्याक पोन्न्या कोरारान सगळें आमकां बरें मेळपाक आतां आमकां एक कायदो पाळचो पडटालो, आमकां एक पवित्र जिवीत जिवन पडचें पडटालें. आनी आतां आमी पोन्न्या कोरारान जियेनात, आमी आतां नव्या कोरारान जियेता. म्हणटच नव्या कोरारान जेजून आमकां सगळें केलां. तो खुर्सार गेला, तो आमचे पासत मेला, आनी भाव भयणीनो, तो आमचे पासत मेला म्हणून आतां आमच्यान खरेपणी एक सासणीक जिवीत ताच्या संबंदा वरवीं आमच्यान जिवंक जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू त्या गिरेस्त मनशाक मेळटा आनी तो गिरेस्त मनीस जेजूक विचारता, हांवें कितें करूंक जाय तें, त्या वेळार जेजू कितें करता? जेजू म्हणटा ताका, तूं जो कायदो, मोइजाचो कायदो तो पाळलाय तुवें, तो खरेपणी तुवें केलाय? तो म्हणला, वय, हांवें केला. आनी भाव भयणीनो, ती जावन आसली व्हडली फोट. कित्याक कोणाकूच मोइजाचो कायदो पाळूंक जायना. वय, सगळे कायदे दिल्ले, पूण तातूंतले सगळे करूंक जायना. एक तरी आमी तोडटले हांव. आनी जेजू जाणो आसलो की कोणाकूच कायदो पाळूंक जायना म्हणून देवान तो कायदो दिल्लो मनशांक पाळूंक न्हय, पूण दाखोवपाक की देवाचो कायदो कोणाकूच पाळूंक जायना म्हणून. आनी जेन्ना हो भुरगो, हो गिरेस्त मनीस जेजूक सांगता की हांवें ल्हानथान हो कायदो पाळलो,
जेजू जाणो असलो की तो फोट उलयता म्हणून, जेजू जाणो असलो की तास जी चोत्राय ताच्या दुडवांचेर, ताच्या भांगराचेर, ताच्या सगळे ज्यो वस्तूचेर आल्ली म्हणून जेजू ताका सांगता आनी म्हणटा तुजे कडेन खूब दुडू आहात, तुजे कडेन खूब भांगार आहा, तुजे कडेन खूब वस्तू आहात, वीक सगल्यो आनी म्हजो पाटलाव जर करपाक ये म्हज्या फाटल्यान. त्या वेळार भाव भयणीनो तो गिरेस्त मनीस थंयसर थोडकता आनी तो जेजूक सोडून वेता. तो जेजूची उतरां आयकना, तो कोड सोडटा थंयसरलो. आनी भाव भयणीनो आयज हीच उतरां जी जेजून ताका सांगलीं आनी जेजू आपल्या शिसांक सांगलीं, ती उतरां जेजू आयज आमकां सांगता. जेजू कितें म्हणटा? गिरेस्तकाय आसलेल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण. गिरेस्तकाय आसलेल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण. कित्याक काय भाव भयणीनो? कित्याक जो कोण गिरेस्त आसा, ताका खूब दुडो आसा, खूब भांगार आसा, ताका भाटां बेसां आहात, ताका देवाची कसली गरज? ताज्यो सगल्यो गरजो ताज्या दुडवांनी ताका मेळटा. म्हणटच भाव भयणीनो, जो कोण गिरेस्त असो न्हय की तो आतां देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जावचो ना ताका. वय आमी गिरेस्त, कित्याक आमकां जेजून गिरेस्त केल्या. पूण जेन्ना आमची चोत्राय आमच्या दुडवांचेर, आमच्या भांगराचेर, आमच्या भाटां बेसांचेर आहा आनी आतां आमची चोत्राय जेजूचेर वचना, तेन्ना भाव भयणीनो आमचें तारण केन्नाच जावचें ना. आमचो मोग फकत ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर उरतलो आनी आमचो मोग जेजूचेर, ताच्या उतराचेर आसचो ना. म्हणटच जेजू त्या गिरेस्त मनशाक सांगता सगळें वीक म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तेच भाशेन आयज जेजू तुका आनी म्हाका म्हणटा, वय तूं गिरेस्ताय जाल्यार तुजी चोत्राय तुज्या दुडवांचेर, भांगराचेर, भाटांचेर दवरनाका. तुजी चोत्राय म्हजेर दवर, तुजी चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवर. देवाचें उतर पाड, देवाचें उतर कर. आनी जेन्ना आमी देवाच्या राज्यांत येता आनी देवाचें उतर पाळटा, ह्यो सगल्यो ज्यो वस्तू आमकां देवान विचून काडल्यात दिवपाक, त्यो आमकां मेळटल्यो. तर आयज खरीच भाशेन भाव भयणीनो, आमची चोत्राय ह्या संवसाराच्या आनी सगळ्या वस्तूंचेर सोडून आमी चोत्राय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर, देवाच्या राज्याचेर दवरया. आनी खरेपणी देव आपल्या उतरार विश्वासी, सगळें आमकां ताणें जें उतरान सांगलां तें आमकां मेळटलें. खरेपणी आमी बेसावन भरलेलीं आसांव, कित्याक जेजू आमच्या सोवें आसा आनी आमी ह्या बेसावन भरून दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यांत हाडपाक आमच्यान जातलें. जेन्ना तें उतर आमच्या काळजान रिगून रावतलें, खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन सोरोंडान मानून घेतलो त्या उपरांत. तर आयज भाव भयणीनो खरीच भाशेन आमी देवाचें राज फुडें सरपाक वावरुया. तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया, तें उतर पाडूंक सुरवात करुया आनी एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक आयज आमी तयारी करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.